बायलां खातीर 33% आरक्षणाचो प्रस्न राज्यांतल्या राजकीय मळार परतून एक फावट चर्चेक आयला. लोकसभेतल्या सध्याच्या 533 जाग्यांचेर 33% बायलांचें आरक्षण चालीक लावचे अशी मागणी आसा. फुडाराक 800 जाग्यांची संख्या वाडोवपाचे चर्चेचेरूय प्रस्न उप्रासता. मजगतीं गोंय काँग्रेस बायलां अध्यक्ष प्रतीक्षा खलपान भाजपाक लक्ष केला. खरेंच सरकार बायलांक समान संद दिता जाल्यार भाजपाचे 33 आमदारांतले फकत 3 आमदार बायलां आसतना एकूय बायल आमदाराक मंत्रीपद कित्याक दिवंक ना असोय प्रस्न तिणें केलो. बायलां सशक्तीकरणाच्या दाव्यांक लागून आतां राजकीय आरोप आनी प्रतिआरोप चड खर जाल्यात आनी ह्या विशयाचेर नवी चर्चा सुरू जाल्या. डिबेटाक एक वर्सभर दवरपाचे आनी तशें तें बिल 2029च्या इलेक्शनाक पास जावंक जाय आनी इम्प्लिमेंट जावंक जाय. पण आता सडनली हे सगळें जाला आनी घडटा कित्याक भाजप ह्यो पक्ष फक्त एकूच एजेंडार चलता, तो म्हणजे इलेक्शनाक ब्राउनी पॉइंट्स मेळोवपा खातीर. पक्षाचो नसता, तांकां खंयच्याच महिलांच्या रिजर्वेशनाचे पडलेले ना, महिलांक कितें सद्दां जर त्रास जाता तेचेय पडलेले ना, कसलेच कितें पडलेले ना. आतां तुमी पळयात टोटल 543 सीट्स आसा लोकसभान. एज पर दॅट 33% रिजर्वेशन त्याच सिटांचेर जावंक जाय. इन्फॉर्मेशन अशी आयला की ती सीट्स वाडोवन 800 सीट्स प्लस करतात. इतलेच जर महिलांचे रिजर्वेशनाचे पडला जाल्यार आसा ते एक्झिस्टिंग 543 सीट्सांचेरूच कित्याक 33% रिजर्वेशन दिना. सो हांगा कितें जावपाचें आसा, जर आतां सेन्सस जावंक ना आनी आपल्याक जाय तशें हेंच्यांनी आपले विम्स एंड फॅन्सीजा प्रमाणे भाजप पक्ष जर डिलिमिटेशन करतले, तांकां जाय जाय तशें कॉन्स्टिट्युएन्सी अनावन्स करतल्यो. म्हणजे आयज गोंयान 40 आसा, फाल्यां 50 जातल्यो आनी तांकां जर दिसता खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाबा खंयचें पॉप्युलेशन आसा आमकां आपूण जिखचें ना अशें दिसलें जाल्यार ते आपल्याक जाय ते ऑल्टरेशन्स करतले. सो कम्प्लिटली आमची जी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया आसा पळय तेका डॅमेजींग आनी हानिकारक आसा. इतलेच तेंच्यांनी महिलांक फुडें काडला आनी इक्वल संदी दिला जाल्यार आयज भाजपाच्या लिस्टान 33 आमदाराच्या कॅबिनेटान 3 महिला आमदार आसात. तितुल्ले एकूय महिलाक कित्याक अजून पर्यंत मिनिस्ट्री दिवंक ना की प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो जावपाचें. सी लेट मी टेल यू अगेन, वी आर नॉट ओपोजिंग द बिल. द बिल इज नीड ऑफ द आर आनी तेजी गरज आसा, पण प्रोसिजर बाय वीच इट इज बीइंग इम्प्लिमेंटेड देर इज बीन नो डिस्कशन, नो डिबेट. इट शूड बी ओपन फॉर पब्लीक डिबेट आनी तेज्या मागीर हे बिलाचेर डिस्कशनां जावन फुडले कितें तो स्टेप घेवंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.